उपद्रवी PFIचेर टेरर फंडिंग ट्रेनिंग कट्टरवाद पातळयता म्हणून देशभरांत बंदी. केंद्र सरकारान राजपत्रक केलें जारी. फाटल्या कांय दिसांनी PFIचेर एकूण 200 मायज कार्यकर्त्यांक घेतल्यात ताब्यात. लिंपीचेर दूधकारांचो अलर्ट. गोरवांक कामगारांच्या भरवशाचेर सोडू नाकात. वेटरनरी दोतोरांनी दूधकारांच्या सोयी प्रमाण गोरवांक वाशिनां दिवची. राया वाशिनांची शॉर्टेज. दूधकारांचो उलो. जपानाच्या जायकाकडे अपारंपरीक उर्जा आणि वीज खात्याक 1.5% जुरान 2000 कोटी घेवपाचो सुदिनाचो प्लान. फारीक करूंक 25 वर्सां. सुदिनाची जायका बरोबर बसका. गोंयांत कन्नड भवन उबारूंक कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याची गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक चीट. भवनाक मागता 1 ते 2 एकर जमीन. कर्नाटकान मंगळूर कोंकणी अकादमीक थंय 3 कोटी दिले. 47 लाखांवयर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक सरकारी उत्सवी भेट. DA 4% वाडयलो. 68 लाखांवयर पेन्शनरांकूय मेळटलो 4% वाडीव DA. पत्रदेवी मोपा नव्या हायवेक कर्नल बेणीपाल सिंगाच्या नावाचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव. मुख्यमंत्र्यान हरियाणाच्या अंबालात वचून केलो शहीद बेणीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान. रस्त्यार ऑयल. खोर्ले ते कुणय गेट मेरेन कितलेशेच जाण आडवे. ट्रकान पातळायली ऑयल. पुलिसांचो माती घालून तात्पुरतो उपाय. पावस पडल्यार नाक मारपाची परिस्थिती. कला अकादमीच्या बांदकामाविशीं आरोपात तथ्य उस्तूंक 3 वांगडी तंत्रीक समिती नेमची. दक्षता खात्याची सरकाराक चौकशीची शिफारस. कागाळींनी प्राथमीक तथ्य. चोरला घाटात ट्रक. जड मालवाहू गाडयांक एंट्री बंद म्हूण खबर नाशिल्ल्यान केरी चेक पोस्ट. कर्नाटकांतल्यान कितलेशेच ट्रक आयतारा रातीसावन हुमकळ्ळे. निमाणे फायन मारून सोडले. कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह म्हूण येवपी अनवळख्यांकडच्यान सादूर रावात. वास्को PIचो उलो. बेकायदेशीर रावपी बांगलादेशींक सोदूंक वास्को टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम. देशात कोविडाच्यो नव्यो 3000 केशी. एक्टिव्ह केशी 42,000 गोंयांत नव्यो 21 केशी. एक्टिव्ह केशी 279. दसका आधी सुवात थारावनूय कब्रस्तानाचे काम जायना. हायकोर्टाची मडगांव पालिकेचेर बडी. जमीन दोंगुर्लेर PDAचो रिपोर्ट म्हूण पालिकेचे रजाव. कोर्ट म्हणटात दोंगुर्लेर कितली ती सांगात. गोंय रॅबीज मुक्त उरचे म्हूण राज्याच्यो शिमो लागपी 4 तालुक्यांनी एनिमल हजबंड्री वर्सभर वाशीन मोहीम. संवसारीक रॅबीज दिसा निमतान 1 नोव्हेंबर मेरेन मोहीम. सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानीक खंडपीठाच्यो सुनावणी सुरू जाल्यो. लायव्ह स्ट्रीमीर पयल्या दिसा 3 मुखेल खंडपीठाचे कामकाज लायव्ह. इतिहासीक निर्णयाक देशभरांतल्यान येवकार. अर्थीक मागासा खातीर 10% आरक्षण कोटा विशीं सुप्रीम कोर्टाचे संविधानीक खंडपीठाची सुनावणी पुराय. सरन्यायाधीशाच्या खंडपीठान 10% EWS कोटाचेर निकाल दवरलो राखून. काणकोण पालिकेक 15,000 सकयल्या जनसंख्या वळेरेंत इंडियन स्वच्छता लीग पुरस्कार. 17 सप्टेंबराक स्वच्छता अभियानात वांटो घेतिल्ल्या सगळ्यांचे नगराध्यक्षान मानले उपकार. गोंय टुरिझमाचे राष्ट्रीय पावंड्यार येस. राष्ट्रीय टुरिझमाच्या पुरस्काराच्या 4 विभागांनी येस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जपानात आदले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हाचे निमाणे यात्रेत जालो वांटेकार. भारताच्या वतीन शोक संदेश. संवसारभरांतल्यान 100 वयर देशांच्या फुडाऱ्यांची हजेरी. फामाद ज्येष्ठ अभिनेत्री पद्मश्री आशा पारेखाक दादासाहेब फाळके पुरस्काराची घोषणा. 30 सप्टेंबराक भेटयतले पुरस्कार.
शेअर मार्केटात घसरण चालूच. सेन्सेक्स पडून 56,598 बंद. निफ्टी पावले 17,000 सकयल.